जरी तर दाबोली ब्लॉक जरी तो हो स्टेटमेंट तर करता बाब क्लॅटो जाल्यार हांव नको कित्याक लागून करता तो आयज एक काँग्रेस ब्लॉकाचो जर तर दाबोली ते काँग्रेस ब्लॉक हा तेंचो ओपोजिशन कोण आतां ते काँग्रेस मोवीन दाबोली MLA मिनिस्टर म्हणटकूच जर बोगोर ते म्हजेर स्टेटमेंट हो एलायन्साचेर उलयता रिजन कितें आतां रिजन हें जशें ते उलयता तशें अशें दिसता की दाबोले जुझा फिलिप डिसोजा इज ओपोजिशन अरे पयलो एक म्हणटा तो एक डिसिजन घेया इवन काँग्रेस ब्लॉकाक हांव सांगूंक कोत्ता एक डिसिजन घ्या तुमचे एक ड्रीम कितें आहा काँग्रेस ब्लॉकाचें कितें आहा वेदर टू जुझा फिलिप डिसोजाक एज अ ओपोज म्हणून ताका हें करचो वो मुविनाक त्या डिजन जिखोवचो हो तुमचो प्लॅन आहा दाबोली ब्लॉक काँग्रेसाचो प्लॅन आहा जाल्यार ओपनली लोकांक सांगा की आयज हांव चोयता ह्या ब्लॉकान ह्या BJP कॅन्डिडेटाचेर हाचेर एक उत्तर उलयलो ना आयज तेणी म्हणलो ना की दाबोले जो MLA आहा BJPचो MLA आहा तेजेर आयज कांयच उलयना बोगोर हेजेर उलयता एक सांगा तुमी दाबोले काँग्रेस ब्लॉका कडेन विचारता तुम कडेन आयज बसून ह्या ब्लॉकान ह्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण आहा तुमचो कॅन्डिडेट कोण आहा तुमी विराट बाबाचे हेजे उलयता विराटो गोंयचो आवाज आनी जरी तर ते विराटो तो गोंयचो आवाज तो NGO वयतुना पूण तेजेर तुमी बंदूक दवरून तेजेर तुमी तेजें नांव घेवन परत सांगता तुमी काँग्रेस लिडर काँग्रेस आमकडे अरे ह्या आयज पासून आमी आमचे एक विजन जावन आसा जी काँग्रेस नॅशनल काँग्रेस पार्टी एंड काँग्रेस पार्टी गोवा वी हॅव टू फायट टुगेदर जाल्लो क्लॅटोचे आनी हेजे कितें प्रॉब्लेम जाल्लो म्हणून क्लॅटो अशें लोक उलयतालो जालो म्हणून अशें ताका लागून तो भायर गेल्लो आतां ते पॅचअप जालें वो जालो ना ते हांव नको पूण आयज क्लॅटो बाबान हे कितें करून उतर ह्या ज्या BJP कॅन्डिडेटाचेर हो दाबोले मुविनाचेर आयज पासून कांयच उलयना देर इज सम फिशी वो कितें आहा तें म्हाका कांयच कळना देर इज सम बीग प्लॅन इन 2022 इलेक्शनाक इफ दाबोले ब्लॉकाचो काँग्रेसाचो की कसो जिखोवप हेका परत रिपीट कसो हाडपाचो हो प्लॅन तांच्या मदीं आहा हेका मुवीन कुटीन टू गिव अ विक्ट्री अरे ओपनली सांगा ना तुमी हांव तें म्हणना ओपनली सांगा तुमकां सांगा आमकां BJPच्या कॅन्डिडेटाक हे पावटी परत दाबोलीन जिखोवपा जाय सांगा मरे अरे आयज पासून हांव दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव म्हजें काम करता आयज उगडास जाता तूं परत रिपीट करता इन 1999 हांव ह्या लोकांनी दाबोली लोकांनी न्यू वाड्या एंड चिकालीम ह्या लोकांनी म्हाका 1999 इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक जिखयला आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू देम 2007 परत म्हाका लोकांनी दाबोली लायक न्यू वाड्या चिकालीम ह्या आमच्या भाव भयणांनी वोटरांनी म्हाका जिखयला आनी जेन्ना हांव घरांनी जेन्ना भोंवता आयज लोक म्हाका इतले बरे वेलकम करता अरे वो लोक सगळो म्हाजे बरोबर आहा लोकांनी म्हाजी दोनी सायड पळयल्या जेन्ना हांव पडोन इलेक्शनां पडोन कितें आनी हांव इलेक्शनाक जिखून देखून हांव तेंचे बराबर आसतालो वो नासतालो तें लोकांक खबर आहा